फायल जी आसा तिचो मुवमेंट इल्लो स्लो आसा सगळ्यांक खबर आसा म्हणजे तेची फायल आतां प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसान पावले अशें आमच्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे प्रायम मिनिस्टर एडिशनल सेक्रेटरी शर्मा साहेबांक ताणें क्लियरली सांगलें की तुमची फायल अजून पर्यंत प्रायम मिनिस्टराकडे फायल धाडपाची अजून पर्यंत आमच्याकडे पावना हे क्लियरली ताणें सांगलें. विनय तेंडुलकर माझ्या बरोबर आसा आणि आमचे 9 जाण जीएमपीचे पदाधिकारी आमच्या बरोबर. ह्या दिसांनी दोन तीन दिसांनी इन्फॉर्मेशन ताणें प्रायम मिनिस्टराक धाडून दिला. मायनिंगाचेर बीजेपीचे खासदार मंत्र्यांकडच्यान अपेक्षा भंग जाल्ल्यान मायनिंग फ्रंटाचे फुडारी मंगळारा राज्यपाल मृदुला सिन्हाक मेळ्ळे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन हो विशय काडचो म्हूण तांणी आतां राज्यपालाक सांगला. ती तरी कितें तरी करीत म्हूण तांकां आशा. तिने आमकां सांगलें की आमी मागीर बात करूंगी प्रायम मिनिस्टर ऑफिस से त्या शर्माचो नंबर माझ्याकडे कार्ड आशिल्लें ती ताका कार्ड दिलें एड्रेसूय सगळो कंप्लीट करून दिलो आनी ती आपूण ह्या 2 दिसां भितर उलयता अशें म्हणटा. मनोहर बाब पर्रीकर आसा ताका जाहीरली आमी आव्हान करता की ताणें प्रायम मिनिस्टरा कडेन बिफोर 11th ऑफ दीस मंथ प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग अरेंज करची. कांय लोक खंय हे निमतान मायनिंग कॉर्पोरेशन फुडें धुकलूंक सोदतात. कोणाक दिसता की आमी कॉर्पोरेशन चलयलें जाल्यार मायनिंग सुरू करून आमी तेतून काय तरी 4 पयशे कमयतले. आमचे कॉन्ट्रॅक्ट जातले आपूण चेअरमॅन जातलो कोण व्हायस चेअरमॅन जातलो कोण डायरेक्टर जातले आनी आपल्यो मशिनरी तातूंत घालतले अशी एक वस्तुस्थिती लक्षात येता. शिवसेना पुराय मायनिंग लोकांच्या फाटल्यान रावल्या. आणि परत मायनिंग जर चालू करिना बेगीनच्या बेगीन कारण हे लिमीट आसा जाल्यार हाज्या फुडें तुमकां निवडूनय आमी दिवचे ना आनी ब्रिटिशांक धांवडायला जर तुमकां जितले आतां 2113 आल्या तर एकूय तुमचो शिल्लक उरचे ना अशी परिस्थिती आमी जन आंदोलनांतल्यान तुमचेर हाडची पडटली अशें म्हाका दिसता. 11 डिसेंबरा सावन संसदेचें अधिवेशन सुरू जाता आसतना फ्रंटान दिल्ली जंतर मंतराचेर धरणे धरपाची तयारी केल्या. सगळ्या राजकीय पक्षांनी दिल्लीतल्या आंदोलनाक जाहीर तेंको दिवचो म्हूण फ्रंटाची मागणी. पुती गांवकारान सांगला तशें फायल तरी अजून ती मायन्स मिनिस्ट्रीच्या ऑफिसानूच आसा ती अजून मूव जावंक ना. आतां फुडल्या 6 दिसां भितर फायल मूव जावन ती पार्लमेंटान बील येतलें काय ना हे 11 तारखे नंतरच आमकां कळपाक येतलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश काडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.